पोणाक सोदता तुका सगळे सोडे सोदता तुका देव बरो दीस दिवं मोगाच्या बा भयण्यानो आनी माये मोगाचो येवकार ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं येवकार तुमकां सगल्यांक आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आयचो विशय मानिवंत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जानवायेची दिवटी आपणायता ओत्मीक आकारणे वरवीं पवित्र आत्म्याची सुचोवणेक कान दिवंक देवाचें उतर नियाळूंक आनी मागणें करूंक आनी क्रिस्ती जिवीत जियेवंक मार्गदर्शन मेळूंक गरज जे परी मानिवंत आग्नेलान क्रिस्ती जिविताक गोवाय तशेंच आमी आमच्या जिवितांत वावरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ही सुरवातेची उतरां आमची जण एकल्याची करून आमचेच अंतस्कना भितर वचून खंय चुकल्या तें आमी पळोवया बोगसणे मागुया आनी मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोद पदार्थ देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे बसत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. Moima Moima Deva Kusurgi Moima Deva Adi Shanti Darja Ishta Samsari Moima Deva Kusurgi Moima Deva Deva Surgi Charaya Moima Deva Kusurgi Moima Deva Surpodveda Deva Baba Deva Baba Ami tuka namaskar korta Ami tuka din vasta Tuja to वैभवा पासून Ami tuka vakanta Somia Jesu Krista Bapacia Eklias Buta
संसाराचे पाप काटाय आमची गागलूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती महिमा देवा कुसर्गी महिमा देवा बापाचे महिमा देवा कुसर्गी महिमा देवा Krista eklos tu pavitr महिमा देवा कुसर्गी महिमा देवा eklos tu Ishvor eklos tu Pormeshwar Amen 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 प्रार्थूया. सोर पुदेदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा आमचे वेळी सगळीं विघ्नां पयस कर अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जानवाय पोरचोलीत तिचो पोरचोल उणो जायना. तिचो मोग करता ती तिका रोखडीच सोदून काडटा आनी सोदतेल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशोतल्यांक आपणाची वळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं थावन तिका सोदतेल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोपून जानवाय. तिच्या पासत जागरण करूंक रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी ताच्या सगल्या चिंतनांनी ती ताका भेटता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तांदेला. सगळीं म्हणुया. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तांदेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका वंत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तांदेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें वोंट तुज्या तोंडाय करतली नियंत्रणां. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तांदेला. पोटभर जेवलेले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें वोंट मुरगोडटले तोळे तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तांदेला. तूं जालोय सोरेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी.
तुज्या पातकांचे सावळेन कुशालकायेन मुरगोडटा ओ पळय म्हजो ओतमो. तुकाच तो चितकून रावता. उजवो हात तुजो उबार. तूंच म्हाका दोळ्यान सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. बागयोन पावलोन तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, बोरवासो नासलोल्या येरा मनशां पोरी तुमी कोती बरीत जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोत ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवून जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर बावात दवरून मेल्यांत तांकां देव ताचे बराबर पोत्तून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव तीं मेल्यात तांचे आदीं वेचिनाव. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूताचो तालो गाजतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावात दवरून मेल्यांत ती पयलीं पुनर्जिवंत जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेलचे खातीर तांचे बराबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बराबर आसतल्यांव. देखून हीं उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बापाचे उतर तूं ताच्या मोगाची खबर सांग. जेजू काळोखांत उजवाड तूं आमकां बापाची पावो घे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे शेजू क्रिस्ताचे शुवाळतमान मोहिमा तुका सोम्या. शेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेले 10 आंकवारीची भाशेन सर्गीचें राज. तातूंतल्यो 5 पिसाड आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाड आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बराबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यो बराबर आपल्या आयदोणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमून लागून आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनी वो आयकूंक आयली. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो
आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करून लागल्यो. पिसाडांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लेशें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जातोलें. विकतोल्यांगेर वचून तांणी तें तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतेल्यांक घेवंक येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बराबर लग्नाच्या वस्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण तांणी जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Konkani ducha Christa. प्रितीच्यानो, आयच्या विशयाचेर सुरवातेक आमी नदर मारल्या. तरी आसतना परत आमचे मुखार दवरता. मान्यूद आग्नेल ओत्मीक आकारणी वरवीं जाणवायेची दिवती आपणायता. Venerable Agnelo, as embracing the lamp of wisdom to spiritual discernment, नियाड. आनी हो डिसर्नमेंट आमचे भितर हो पादांगनेलाकूच न्हय, आमकां जोण एकल्याक हो आत्मीक आकारणी आमकां जोण एकल्यान करची गरज. आनी एक गरजे खातीर आमकां डॉक्टर जोस कॅमलेट आपल्या पुस्तकांत इनसायट्स हातून एक वोपार सांगता. ती म्हाका वोपार आयच्या विशयाचेर एकदम बरी लागली. ती म्हणल्यार एक वोपार एका पेन्सिलाची, जंय शार्पनराची गरज पडटा आनी चूक जाली जाल्यार इरेजर रबराची गरज पडटा. आमी बरयता आनीक परत बरोवंक जाय जाल्यार शार्पन कोत्ता आनीक चूक जाली जाल्यार मिटायता. आनी ही वोपार सांगतना तो आमकां अशें म्हणटा, आसलो म्हूण एक फॅक्ट्रीचो दोनी, जंय फॅक्ट्रींत पेन्सिलो कोत्ताले आनी ही पेन्सील बॉक्सान घालचे पयलीं ताणें ते एक पेन्सील सायडीक काडलें आनी म्हणलें, पळय हांव तुका एक वस्त तुज्या मुखार दवरतां. ती म्हणल्यार तूं संवसारांत बरें काम करतलो जाल्यार 5 गुणांची गरज, 5 वस्तूची गरज तुका. पयली, तूं दुसऱ्याच्या हातींत वची गरज, बॉक्सांत व्हरूंक न्हय, दुसऱ्याच्या हातीन, सो दॅट when it is in somebody's hand you can make a good use of it. दुसऱ्याच्या हातीन. दुसरी म्हणल्यार तुज्या जिवितांत तुका जायते त्रास पडटले, दुसऱ्यांक बरेपण करूंक जायते त्रास पडटले. ते म्हणल्यार जेन्ना तुका दूख येतलें, कूड तुजी दुखतली, कित्याक परत परत तुका शार्पनींग करची पडटली. तिसरें म्हणल्यार तुवें चूक केली जाल्यार परवा ना, देर इज अ सेकंड चान्स. तुजे कडेन रबर आसतली, इरेजर आसतली, चूक केल्या ती तूं मिटाय. 5वी म्हणल्यार आनी सगळ्यांत गरजेची, भायल्यान आसा तें इम्पॉर्टंट न्हय, पूण भितर आसा तें इम्पॉर्टंट. तुज्या गरजेची वस्त पेन्सिलेचे भितर आसा तें.
आनी तें तूं उगडास दवर, तें तूं सांबाळून दवर. आनी 5वें, तूं खंयचेय सर्विसीर लुगटार बरयल्यारूय बरोवतले, मोदरार बरयल्यारूय बरोवतले, उंटीर बरयल्यारूय बरोवतले, जमनीर बरयल्यारूय बरोवतले. वयता थंय तूं एक निशाण कसो सोडटलो. सो यू हॅव टू लीव अ मार्क बिहायंड आनी यू वील बी डुईंग इट. ही जावन आसा वोपार. आनी मागीर समजोणी दिता डॉक्टर कॅमलट. सांगता पळय आतां आमी जण एकल्याक ते एप्लाय करुया, जण एकल्याच्या जिवितांत ते आमी लागू करुया ही वोपार. पयली सुवातेर तूं जो आसाय, हांवूच व्हड न्हय, हांवूच म्हजे खातीर न्हय, हांव दुसरे खातीर. आनी हांव दुसऱ्या खातीर दुसऱ्या पासत वावुरतलो जाल्यार हांवें ही म्हजी पेन्सील, ही म्हजी कूड देवाचे हातीन करूंक गरज. इन द हँड्स ऑफ गॉड. जशी पेन्सील दुसऱ्याच्या हातीन, हांव म्हजें जिवीत देवाच्या हातीन. दुसरें म्हणल्यार म्हज्या जिवितांत जायते वायट येतलें, भायल्यानसान येतलें आनी हांवूय वायट करतलो, कित्याक हांव हुस्कोत. पूण हें वायट घेवन हांवें बसची गरज ना. ही वायट हांवें पयस करची गरज, कित्याक हांव देवाच्या हातीन आसा, देवाच्या हातांत आसा. वायट जें येता तें देवाच्या आदारान हांवें म्हज्या जिवितांत वायट आसा तें पुसूंक गरज. रब्बर घेवन पुसूंक गरज, म्हणजे म्हज्या नेवसोनी करून ती पुसूंक गरज, बरें जिवीत जिवंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर, चवथे सुवातेर, हें जें म्हजे भितर आसा तें सगळ्यांत व्हडलें. कोण आसा म्हजे भितर? पेन्सिलींत आसा जशें आसा तें सगळ्यांत व्हड. म्हजे भितर कोण आसा? हांवें जेजूक आपणायला. हांवें म्हाका म्हजें जिवीत जेजूच्या हातीन केलां. म्हणजे जेजू भितर आसा. जियेता तो हांव न्हय, क्रिस्त जियेता म्हज्या तांय. बागेन पावलो म्हणटा आनीच आमकां उगडास कोत्ता. कॅमलेट, तुजे भितर आसा ताची वाखाणणी कर आनी ताचीच गरज तुका सदां काल. आनी 5वे सुवातेर, जंय तुवें वेताय, यू वील लीव अ मार्क. जशी पेन्सील मार्क सोडटा, तूं खंय वेताय थंयसर तूं मार्क सोडटलो. म्हणजे यू वील बी अ गूड एग्जाम्पल टू अदर्स. तुका कोण पळयता तेन्ना तूं नामुण्याचो मनीस, तुजे गूण आपणावंक सोदता, तसलें मनीस तूं जाय. आयज जेन्ना हे विसवाची नदर मारता, आमी दुसऱ्या वाचपांत नदर मारुया. दुसऱ्या वाचपांत बागेन पावलो संवसाराच्या शेवटा आनी जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वरवीं सांगता. जीं मनशां मरून गेल्यांत तांकां सगल्यांक जेजू क्रिस्त जिवंत करून सासणाच्या जिवितांत भितर काडटलो हाची समजणी दिता. आनी उपरांत म्हणटा, फकत आमी क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरची गरज. आनी क्रिस्ताचेर बावार्थ हांवें दवरलो जाल्यार म्हाका दुसरें जिवीत, न्यू लायफ जरूर मेवतलें. आनी हें केन्ना घडटलें? जेन्ना हांवें म्हजें जिवीत हे नवसोनीन जे पेन्सिलीचे ती वोपार सांगल्या तसली आमच्या जिवितांत एप्लाय करून हे नवसोनीन हांव जियेता तेन्ना म्हाका तें सोरीचें राज फावो जातलें. शुभ वर्तमान हीच तयारेची खबर आमकां सांगता. द सडननेस ऑफ आवर सेकंड कमींग आनी द प्रिपेर्डनेस ऑफ आवर्स. आमी तयार आसूं. केदेच वेळार आमकां आपण येतलें, आमी तयार आसूं. पिसांट वस्तुरी कश्यो न्हय, ती तयार आसली. येवकार दिवंक दिवलेंत तेल घालिनासतना आनी दिवल्यो पेटयनासतना, असली तयारी न्हय. पेटलेली देवल्यो घेवन आमच्या जिवितांत तेल आसा तें परत परत नवसोनी हाडूंक. रितीर, कन्फेशन्स, वर्कशॉप्स, बायबल कोर्सीस जायते जातात. आमकां कित्याक तें आमकां आदार दिता नवें जिवीत जिवंक, नवसोनी हाडूंक आमच्या जिवितांत. तेल कशें तें आमच्या ते दिवल्यांक पेटोवन दवरूंक. आनी हें तेल आमी वापरूंक गरज.
आनी हें तेल आमच्या जिवितांत आसूंक गरज. आनी हेंच दुसऱ्या वाचपांत आमी शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. आनी जेन्ना आमी नोदर मारता आमच्या खेरीत मोगाच्या मानिवंत आग्नेला विशीं आमकां कितें दिसून येता? ही पेन्सील कशी तो जियेलो, पेन्सील कशी जियेलो, आपलें जिवीत जेजूच्या हातीन दिलें, आपले भितर जेजूक आपणायलो. चुक्यो जाल्यो जाल्यार पुसून काडल्यो आनी वेता थंय खंयसरूच, जावं खुमटा, जावं आमच्या सावथ गोवा, जावं राशोल सिमदारी, जावं हांगासर खंयसर वेता थंय सुरवातेक अंजुना ताणें एक मार्क सोडला, एक निशाणें सोडलां. एन एग्जाम्पल, अ गूड एग्जाम्पल ही हॅज लेफ्ट बिहायंड. हो जावन आसा आमचो मागीर आग्नेल. आनी जेन्ना हेचेर नदर मारता ताचे खेरीत जिविताचेर आमी नदर मारता हाचे विशयाचे वयर आमकां सांगतात की तो व्हड जेवणां सोडिनासलो, ताका पेज पुरो आसली, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू तो गिरेस्तकाय ताका नाका आसली, मेवता तें जियेन खुशाल आसलो. आपल्या जिवितांत बुर्राश उजार करी, रबर वो इरेजर कसली, ते चाबूक जे आमी सदांच उगडास कोत्ता, आमच्या म्युजियमांत आसा. आपणाक पिराचीत करूंक ती इरेजर ताणें वापरली आनी आपल्या जिवितांत एक बरो नामणो कसो आमच्या मुखार रावलो. हेच जेजूक आपणावंक, हेच जेजूक आपल्या काळजांत घेवन. तर आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना हाचेर नियाळ करतना आमकांय एक नामण्याची मनशां, आमकांय एक आत्मीक आख्यांनी मेळूंक हे डिसर्नमेंट ह्या आमच्या जिवितांत आनी आमी बरें जिवीत जिवंक पावूं आनी हो नामणो पादाग्न्याल आमचो सदां काल एक आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूं. हेंच आमी मिसांत वांटो घेतना मागुया. उबे रावया आनी भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोतमानतान देवाक, सोत वेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरीब सोमलो, आंकवाद मरीता जल्मलो, पोंचता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोपेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुसोबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कॅथॉलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमची गरजो आमी देवा मुखार घालुया. इग्रोज मातेचे वडिलांक, पाप साहेबाक बिस्माक आनी धार्मीक जाणवाय आनी आकारणी फावो केल्या पासत आमी तुका दिनवासता बाप्पा. आमचे पवित्र सभेच्या ओत्मिकायेचे मार्गदर्शन सगळ्या वांगड्यांक दिवंक पावोवंक आनी आमच्या पावलांक उजवाड जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. जेजूच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. बाप्पा, सरकारी कारभाऱ्यांनी जाणवायेन नितीन आनी मोयपासान निर्णय घेवंक
आनी समाजान शांती आनी उदरगत करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezuच्या नावान बापा प्रार्थना करता. Jezuच्या नावान बापा प्रार्थना करता. मानिवंत आग्नेलाचें जिवीत आमचे फामिलीक देख जावं आनी आमी देवाचे जाणवायेक उक्ती रावूंक आनी ओत्मीक आकारणे वरवीं आमची वाट जावंक बापा लागीं मागुया. Jezuच्या नावान बापा प्रार्थना करता. Jezuच्या नावान बापा प्रार्थना करता. दयाल बापा गोरजेवंतांक दुबल्यांक आनी बारायलोल्या सोवे दोयाळायेन उदार जातोल्यांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल आनी बरे भलायकेन तांकां दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezuच्या नावान बापा प्रार्थना करता. Jezuच्या नावान बापा प्रार्थना करता. पवित्र सोबेन मानिवंत आग्नेलाक सांत म्हूण बेगीन पोरगोटून आनी तो देवा मुखार आमचो मोदेस्ती जावं आमकां आत्मीक जाणवाय मेळूंक आनी ताचे भक्तीपणांचो प्रोसेस फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. Jezuच्या नावान बापा प्रार्थना करता. Jezuच्या नावान बापा प्रार्थना करता. भोव दयाल बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती तूं शार्तीक पावय. तेच परी आमची गुप्ती मागणी आसात तिवूय तूं आमकां दितलोय म्हूण आमी मानता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Undian historia bori, tuka bapa niruntori. Amka dita Jesu bori, amka dita Jesu bori. Bapa amchi kirkodana, Jesu चे मास्रोगो जावनी. सोगल्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदां चिंतून रावदी. बापा आमची किरकोळदाना जेजूचे मास्रोगो जावनी. सोगल्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदां चिंतून रावदी. म्हज्या बाब भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरप्रदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाल बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता आनी आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घेव आनी आमचे दिसूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदरांनी सासनाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरेताय जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbara sorvespor tu. Povit, 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 darbara sorvespor tu. Sorgani sonsar bolja, sorgani sonsar bolja, svoj bova. Sorgani sonsar bolja, svoj bova. Usorgi, tu kazoj zor. Sorves poracina havi, Tata kazoj. Sorves poracina havi, Tata kazoj. Usorgi, tu kazoj zor. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. च्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेज परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरूंक थांव. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटाव. तुझ्या येण्याक आमी होत्रेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जिवीची कुडार रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे येदनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जोंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सुरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तिजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें फुडून नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नक्तराव. तर आमकां जीवदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय, सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. ती कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्ते तोडान आमी शांती दिवया. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोच्या
길걸 모서고 문샹 자랴 같이 비투스 etli dori tuझे karismo valdole makatoso surun otunaka dori tuझे karismo valdole makatoso surun otunaka 단복 लागल्या मोच्या ओतम्याक जेजू मोचे खांतूच स्वर्गा वेल्या उंड्या ये जेजू ये तुका शिवून रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका शिवूंक रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना गोंयबाचें तुवें बिराड घेतलें दुर्बळांगेर जेजू भितर सरलोय तुझे सुगूण तुजी उमीद क्रेस्काय घेवन ये जेजू गरीब काळजांत मोच्या तुझे सुगूण तुजी उमीद क्रेस्काय घेवन ये जेजू गरीब काळजांत मोच्या तुजो हात लावन एकेच घोटकेक जेजू कोड फुटलोल्यो कुडी जाल्यो निर्फळ पातकाचे कोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर पातकाचे कोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया प्रार्थुया कोनवाल्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलां देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें तें सुरीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन पोसुया मोगाल बाबा म्हयनो ह्या दिसाची पयली घडी दोनया देवाक भेटूंक मानेवंत आग्नेला वरवीं तुमच्यो गरजो तुमचे आवडे तुमचे हुस्के तुमची पिडा देवाक उबारूंक हे पवित्र जाग्यार तुमी एकठवल्या
तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोत आगल्या वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. मानेवोत आगलाच्या सांत कोरोना पासत मागूंक ही 10 दिसांची यात्रा आमी सुरू केल्या. तर ह्या दिसांनी कितें भाशेन आमच्या खासगी मागण्यांत वो घोराब्याच्या प्रार्थनान मानेवोत आगलाच्या सांत कोरोना पासत आमी मागुया. कांय कळोवण्यो किरीत इतेसा पासत मिसां तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोचेंत आसतलें. कोणूय कुमसार वो कावन्सिलिंगाची गरज आसा जाल्यार आमचे यादनीक तुमच्या सेवेक आसात. वावरड्यांचो इश्ट हें कोंकणी सातोडें तशेंच फादर आग्नेल कॉल हें 2 म्हयन्याचें मॅगझीन जाचेर मानेवोत आग्नेला वयर जायती म्हायती छापून येता. मानेवोत आग्नेला वरवीं मेवलेले उपकार ताचेर छापून हाडटात आनी जायत्यो कातोलीक खबरो हांचेर मेळटात. कोणें आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार ते तुमच्यांनी सबस्क्रायब करूंक येता. वो जांचें सबस्क्रिप्शन रिन्यू करूंक जाय जाल्यार ते तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसा भायर करूंक येता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार तुमच्यांनी तें आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. आदींच फुडें मानेवोत आग्नेला वरवीं तुमचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं तुमच्या वावर धंद्यांत तुमकां सुफोडाय मेळूं. पाद आग्नेल आमच्या इश्टा ही कोंकणी सिडी कालच्या दिसाक रिलीज जाल्ली आसा. ती बँड श्रेणान विक्रेक मेवता. आमच्या पिलार संस्थेचे पाद्री जावंक सोदलेल्या भुरग्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी बसस डेस्क हें ऑफिस आसा थंयसर बारीक म्हायती घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड श्रेणांत आनी पुस्तक शाळांत विक्रेक मेवता. सुभामजीण आश्रमान पिलारचे पाद्री जे वावुरतात तांणी अद्देवराचो मेडिटेशन ओ नियाळ मांडून हाडला. अद्देवराचो नियाळ ओ मेडिटेशन जातलें सोमाराक 13 नोव्हेंबराचे, ब्रेस्ताराक 16 नोव्हेंबराचे आनी शुक्राराक 17 नोव्हेंबराचे सकाळीं 10:30 ते 11 पर्यंत तशेंच सांजचे 5 ते 5:30 पर्यंत हें आमचे व्हडले सेमिनरीन जातलें. मोगाळ भवमिनो मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतांत उदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानेवोत आग्नेल देवा कडेन मागून जायतें बरेंपण आमकां फावो करता. आयज रिटा कोस्ता पारोडा केपेंतान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. म्हज्या पुताक आनी सुनीक 6 वर्सां पर्यंत भुरगें नासलें. हे वेळार हांवें मानेवोत आग्नेला लागीं भावार्थान मागलें म्हज्या पुताक आनी सुनीक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण. मानेवोत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजी सून 6 वर्सांनी गर्भीस जाली. पूण 8व्या म्हयन्याची आसतना कुसव्यान आशिल्ल्या भुरग्याचें मुवमंट जायनासलें. तेन्ना आमचेर आकांत आयलो. तेन्ना आनीक खतखत्यान हांवें मानेवोत आग्नेला लागीं मागलें हें आमकां बरेंपण फावो कर म्हूण. ओचोऱ्यांनी कुसव्यान आसलेल्या भुरग्यान मुवमंट सुरू केलें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव मानेवोत आग्नेलाक दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां. मोगाल भौमिनो वेके आवयचो भावार्थ आमच्याय काळजावन जायत्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी उचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बाग्यो जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जावन दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवोत आग्नेलाक बाग्योंदाचो मान मेळूंक मागणी.
उगोणीत काकुतीच्या देवा गणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोडपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांय सोडची आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आज्ञेला सांताचो मान स्वताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेची आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेची इगोर्जेचे उगोड पोर कोटणी उदेशी उद्देशी मागता आमच्या सोम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू ख्रिस्ताची नावी आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे असो सोर पवित्रदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेताव लालून तुझी पोरजाव altarak manpadak nelag borvosha kurta vordam bagoi deva kalzachitam fauzalyar tuja burgyan diaskari sorga raja borvosha kurta vordam bagoi deva kalzachita fauzalyar tuja burgyan diaskari sorga raja